2000च्या आसपास आमच्या ट्रायबल भाव आणि इतरांक जर सनद मेळ्ळी आसत जाल्यार ती म्हज्याच सरकारात मेळ्ळी हांव मोठ्या अभिमानान सांगता आणि म्हज्या टेन्युअरात मेळ्ळी हो म्हाका सार्थ अभिमान आसा. 2000 पेक्षा चड. अरे गेली म्हाका आतांच कानान वयता आसतना एकट्यान कितें सांगचें, दोतोर म्हणालो आपल्या आज्याची इच्छा असली ही सनद म्हाका मेळची, पण आज तुझ्या सरकाराच्या कृपेत आपूण तेजो नातू ही सनद घेता, म्हाका खूब अभिमान आसा म्हणपा लागलो. ही लोकांची भावना आसा हाज्या प्रती. म्हणून जाल्यार लोक गेली 60 वर्सां वाट पळयताले, अरे ती 500 स्क्वेअर मीटर जमीन माझ्या घराची माझ्या नावार केन्ना जातली हाजी ते वाट पळयताले. अजून इतकेच न्ही, 10,000 जे जागे ज्यांच्यांनी क्लेम केल्या, 10,000 लोकांनी जितके घातल्या, येता त्या 19 डिसेंबर पर्यंत सगळ्यो क्लेम्स ज्यो आसा ह्यो त्यांच्या नावार करपा खातीर आमचे सरकार जे आसा हे कटिबद्ध आसतलें. हे तांकां सगळ्या जाणांक तुम्ही वयर येयल्ले सगळे लोक पळयले की ते मूळ गोंयकार की जेंका पळयताले आमी की जे गांवांत रावता आणि अजून सुद्धा 60 वर्सां जाल्या उपरांत त्यांचे रावते घर त्यांच्या नावार जायनाशिल्लें. खंय तरी फॉरेस्टा कडून आनी कोणाकडून सातत्यात कसल्यो ना कसल्यो कटकटी आसताल्यो, ताका घर ते बांदूंक मेळनाशिल्लें. ते घर बांदचें ह्या भावनेंतल्यान आमच्या सरकारान आतापर्यंत 10,000 लोकांनी क्लेम केल्ल्या पैकी 2,000 लोकांक त्यांचे दिवपाक शकले. उरलेल्या 8,000चे दावे जे आसा हे नक्कीच तांच्या हाज्या कडेन करपा खातीर आमी यशस्वी जातले. लखपती दिदी आमी फक्त उलयना, आमी टार्गेट दवरला 17,000 महिला भगिनीक आमच्या लखपती दिदी करपाच्यो. तुमच्या मुखार आयिल्ल्यो लखपती दिदी आशिल्ल्यो. तांच्यांनी 1 लाख रुपया टर्न ओवर करूंक ना, 1 लाख रुपया आपलो स्वताचो इन्कम केला म्हणून त्यांचे फेलिसिटेशन आशिल्ले. आणि म्हाका तर खात्री आसा येता त्या काळात आमचो टार्गेट जो आमचे रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सीच्या मार्फत आमी काम करता, 17,000 आमच्यो भयणी ह्यो लखपती दिदी जातल्यो. गोंयांत ही पावर आसा, नारी शक्तीच्या मध्ये ही ताकद आसा त्यो लखपती दिदी क्रिएट करपाच्यो. हे करपा खातीर आमचो सरकार सातत्यात काम करता. रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सी खूब बरें काम करता. हांव म्हाज्या भाशणांतल्यान केन्ना केन्ना सजोदी सांगता, कोणाक पटना, हांव कित्याक पटना म्हणून सांगता, म्हणजे जवळपास 340 सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी 48,000 महिलांनी फाटल्या मोदीजीच्या 10 वर्सात 340 कोटीचो टर्न ओवर केला. ही त्यांची खरी शक्ती आसा.